देवाचो मोग करचे न्हय फोग एकवटान रावुया कोंकणी उलोवया कोंकणी बरोवया गोंयकारपण मजबूत करुया कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय दाखोवंक मोल आमचे भाशेचे कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय सांबाळूंक देणें जल्माचे कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय भाशेक ती काळीज मोगाचे देणे भाशेचे देवान दिलोले व्हडपण गोंयकाराचे देणे भाशेचे देवान दिलोले व्हडपण गोंयकाराचे फुलाची रास सांभाळया बास संवसाराक पावुया वालोर तिका दिवया काश्या आपणावया आपुरबायनू जारुया नको म्हणटा तांकां सगळ्यांक शिकोया लज दिसतेल्यांक सांगुया कोंकणी आमची भास देवान रचून कास व्हडपण काला दाखोवया कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय दाखोवंक मोल आमचे भाशेचे कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय सांबाळूंक देणें जल्माचे कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय भाशेक ती काळीज मोगाचे देणें भाशेचे देवान दिलोले व्हडपण गोंयकाराचे देणे भाशेचे देवान दिलोले व्हडपण गोंयकाराचे गांवांनी मजबूत ताळ्यांनी तिका उचारुया मोग दाखोवया शेतांनी बसुया नवी गितां रचुया भशेन करुया नाचोन उलोवया भुरग्यांकूय शिकोवया तीच ती आमची भास बऱ्या तिका कास मोगान सांबाळया कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय दाखोवंक मोल आमचे भाशेचे कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय राखोंक नांव गोंयकाराचे कोंकणी उलोय आनी कोंकणी बरोय भाशेक ती काळीज मोगाचे देणे भाशेचे देवान दिलोले व्हडपण गोंयकाराचे देणे भाशेचे देवान दिलोले व्हडपण गोंयकाराचे जोशुआ बाबाक सगळ्यांनी व्हडल्यान ताळयो मारची कोंकणी व्हडपण गोंयकाराची आनी जोशुआ बाब आमचो आक्षेचें व्हडपण आनी कोंकणीचें व्हडपण तेजे खातीर ताका आमी खेरीत भाशेन ताळयो मारुया आमी सुरवातेक सांगला ते भाशेन आयचो दीस कोंकणी भास घोटणेचे 8वे वडीरींत गेल्लो दीस आनी कोंकणीच्या समाज आयज हांगासर जायती कांतरां आयकूंक मेळटलीं आनी तेच बराबर आमकां कोंकणी चळवळीच्या वेळार जायते फावटी कितें आसता जो मनीस ते चळवळींत आसा आनी जाका तें भोगता तो अदीक बरे भाशेन सांगूंक शकता म्हणटूच आमचो भाव आमच्या मदीं आसा ताणें 2 उतरां आमकां सांगची बाब नासिमेंत डिसिल्वा थंयसर उतरां सांगची तुजो अनुभव आमकां थोडे उतरांनी सांगचो हे लोकांक कळून दी त्या वेळार तुमकां कितें भोगलें आनी कितें जालें थँक्यू सगळ्यांक देव बरी साज आवडटा आमच्या मदें आसा बाब फ्रांसीस सिल्वेरा एक्स-एम-एल
तसो बाब विक्टर गोसाल्वीस सांताक्रूजचो एक्स एमएलए काँग्रेसाचो. आमचो सरपंच आसा बायसेली एक्स सरपंच बाब झेवियर ग्रासियस. आमचो एडवोकेट डायस कोंकणी प्रॉलादचो बाब कॅनेडी बाब एलन सिल्वेरा मायकल ग्रेसियस आनी आमचे मोगाचे भाव आनी भयणानो. तशेंच आमचे पंचायतीचे वांगडे हिंगा येयले म्हणून म्हाका खुशी भोगली. हो कोंकणी म्हाका फाल लागल्यात जायतीं वर्सां जालीं. तुमी जाणा आसतले आम्ही उभे राहून आंघोळी करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराच्या पडव्यान आमकां बरी खबर दिली. देव पवित्रात्म्याच्या कृपेन ती गरजेच जाली. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताय सावस्तऱ्यामध्ये सुदव आणि सुदव जपूत जेजू. ही आसा सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हज्या सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताय सावस्तऱ्यामध्ये सुदव आणि सुदव जपूत जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताय सावस्तऱ्यामध्ये सुदव आणि सुदव जपूत जेजू. भाग्यवान देवाचे माय आमच्या खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. सर्वेस्पर आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता. तुज्या पडव्यान आमकां कोडयला देखून जेजूचो पूत मनीस जालो म्हण आमी ओळखूंक पावल्या. आतां ताच्या कोश्टा कुर्सान जिवनपणा वरवीं सासणाच्या वैकुंठाक पावशे कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांच आसूं आमचे ताय अशें जावं बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे. थँक्यू. जी कोंकणी भाशेक लागून आमच्या आक्षीच्या भावा भयणांनी भरपूर वावुरले. जायते भाव आमचे हे सोंपोन गेले ते तेंपार वावुरलेले. जायते जाण परदेसांत आसात आजून पर्यंत ताचो उगडास येता आमकां. जे वेळार ह्या आक्षीच्या गांवांत कितें जालेले ते जायते जाणांक खबर आसा. त्या दिसाक जेन्ना म्हाका फाल लागलो येते जंक्शनाचेर आमी हाडटुनाले तिगा म्हणटा साकवार तिगा हांव तेन्नाच येयलोलो. 1 मिनटा भितर म्हाजे दोनूय पांयाचेर फार पडलो. म्हाज्या सांगाता म्हजो एक इश्ट आसलो सिल्वेस्टर ग्रासेस विक्टराचो भाव. दोगूय आमी घरा कडेन खेळटाले टिवीचेर गेम. ते खेळून मायन म्हाका हिंगा धाडलो. बाबा वच म्हणून लागले इगोजेत घाटो बांदतात देव आपयता. आनी त्या वेळार आमी गेले येयले तिगा पावतात 1 मिनटान म्हाका अपघात घडटात. हांव कांय नको जालो सिटीचा भायर पडलो. म्हाका व्हरोन तिगा हेजेर घालो तो झाड हांव तिगा आमी दुकरां बांदतात हेजेर आमच्या कोणाचेर लिपोंदाचेर तिगा म्हाका होयाचेर घाल्लो. कोणे म्हाजे एम्बुलन्स आपयले कोणे आपयलो. वाटेर म्हाका आवाज आयकोंक येता कानांनी पूण सोंसपना. रस्तो बंद आहा म्हणटात गाडी मुखार वचोंक जायना. जायते लोक आमचे बाब सर्गेश एडवीन पेरेराक मोहिता वयलो. ताणें जायतो आवरलो कोंकणीच्या पासत. आमकां वचोन रस्ते तसो म्हाजो पिलेर म्हणटा जुआंव डायस तोय कोंकणीच्या वेळार जायतो आवरलो. कोल आमी ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज पणजे आसा तिगा पावयलो. ते तेंपार काँग्रेस सरकार आसलो. डॉक्टर विरी आसलो. डॉक्टर विरी थंय आयलो. तसोच बाब चर्चील आलेभाव तेन्ना सावन तांकां दोगांयकूय वळखता. ताणी आमची बरी हॉस्पिटलांत आमकां ही दिली सवलताय दिली. डॉक्टराक आपोवन सगळ्याक आपोवन बरे भाशेन करून हांव आयज पासून तुमचे मदें आसा. तसोच डॉक्टर विरीर म्हाका कॉलेजीचें एडमिशन चलतालें. म्हाका एडमिशन करूंक वचोंक मेळोंक ना. जेम्पे कॉलेजींत डॉक्टर विरी म्हणूंक लागलो BA नाकात
तूं आमच्या पासवान कोंकणीच्या पासून रगत वाडयला तुका एडमिशन करून दितलो आनी ताणें म्हाका हॉस्पिटलांत आसतना थिंगाच सगळे आपोवन थिंगाच तेणें करून म्हाका एडमिशन दिलें. ह्या सगळ्या लोकांक तशेंच कोंकणीच्या भाव चल्याक ह्या भोग्याक आमचो उडास केलो म्हूण देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. नासिमेंत बाब, तुवें तुजो त्या तेंपा वयलो चळवळी वेळा वयलो हांगासर अनुभव सांगलो आनी आमच्या सगळ्याचे आंगाची लव उबी जाली. दुबाविरेत आक्षेचो गांव इतिहासीक गांव आनी कोंकणी चळवळीच्या वेळार जो इतिहास घडलोलो त्या इतिहासाची जिवी गोवाय आयज नासिमेंत बाबा उदेशी हांगासर जिवी आसा. फुडले सुवातेर ही कार्यावळ फुडें वतना हांव मागतां सालोमी पाल्या आणि फुडें येवचे आनी आपणाचे गीत गावचे नखेत्र उदेंतीचे. सगळ्यांनी ताका ताळयो मारून येवकार दिवचो म्हणून मागता. Don't you